love and affection, we recall the victims of the 9/11 attacks. The courage of today's gathering distinguishes us from the opponents of religious freedom as we stand together as brothers and sisters to condemn their horrific acts of violence and honor each life that was lost unconditionally. Om Sahana Bhavattu, Sahanao Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahi. May God protect us. May God nourish us. May we work together. May our dialogue be enlightening. May we be free from hate. Namo Buddhaya Jayang Verang Pasavati Dukkhang Seti Parajito. Homage to the Buddha. Victory begets enmity. The defeated dwell in pain. The peaceful live happily, discarding both victory and defeat. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ. God judges us according to our deeds, not the coat that we wear. That truth is above everything, and the highest deed is truthful living. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Grant us to live with the salutation of peace, and lead us to your abode of peace. You are blessed, our Lord. Be exalted. Paz en esos rostros. Peace in the faces que lo único que han conocido of the people who have only seen ha sido el dolor. Pain. Paz en este Peace mundo vasto in que this Dios wide world nos lo ha dado that God has como given casa us de todos. as our home, as a Y home para for us todos. all and for all. Tan solo paz. Only peace.
तुझ्या हातांत मोसो जेजू घालता तुका तेगून विश्वासा जेजू दवरता तुझे बरी उसलोंगो काडून सोडटा तुझ्या उतरा पाडो दिव दोर्या सोता तुझी गोटाय म्हाका दी झुजा वेता दुस्मान मोजे बिरहू म्हाका बिरना तुजो कुरीस उबारून जेजू येता तुजो पाटलाव सदांकाल जेजू मोचे तुजो म्हाका दी जेजू गोवाया तुझ्या मोगान बापाशी जेजू म्हाका शांतीचो कुंवर राजांचो राजा दयाळ मुनसुबीदार the Prince of Peace the mighty God is right here in front of our eyes in the most blessed sacrament bo pavitra sacramentan agir zallo Jesu हे सांजे आयज नव्यान तुज्या पांयाशी येवन दुनिया तुका नमस्कार आनी परनिपाट आमी करता आमची भोजण तुका ओंपता we worship you Lord and we adore you and we come to your feet offering our praises for you alone are the Lord. You alone are the Most High. आमचे नमान मानून घे आमची भुजवण मानून घे सगळे खालतिकायेन तुझ्या पांयाशी आमी आयल्या सगळे आमचे चुकी सगळी आमची उत्सांबळाय सगळी आमची चिंतना आनी आमचे आवंडे सगळे तुज्या पांयाशी दवरून
तुका आमी नमस्कार आनी पोरणी पाठ करता. We adore you, Lord, and we worship you. And in all humility, we bow down before you. Accept our adoration. आमची मान बागावन आमच्या सुमयाक शांतीच्या कुराक आमी बोजुया. झुजांत शांती. Peace in war. Lord, they say the purpose of every war is peace. We go to war because we want peace. दर एक झूज शांती पासत. आमकां शांती जाय देखून आमी झुजाक वेता. आयकूंक आनी समजूंक विचित्र कशें, इट इज मिस्टिरियस. तरूय झूज आमचे भोंवतणी आयज चालू आसा, वेगवेगळे तरेचें झूज. उत्सांबळाय आमचे भोंवतणी पांकारलेली आसा, वेगवेगळ्या कारणांक लागून. Yes, Lord, at this moment right now, we are facing a lot of wars and battles within us. Yes, Lord. We are here at your feet. Even among these wars, amidst these wars in our lives and around us, we want peace. हे सगळे आमचे भोंवतणी उत्सांबळाय चलता आसतना, घेरां झुजां चलता आसतनाय शांती जाय. तुजे विरेत ती आमकां कोणाच्यान दिवंक जायना. Yes, Lord, no one else can give us that peace. Even in a war type of situation, that peace, Lord, which you give, that the world cannot give. ह्या पासत सगळीं आमची झुजां जी चालू आसात आमचे भितर ती तुज्या पांयांशी दवरता. जी उचांबळाय आमचे भितर आसा ती तुज्या मुखार दवरता. जोण एकलो आमी दोनया आमच्या जिविताचें खासगी झूज तुज्या पांयांशी ह्या वेळार दवरता. We place all these situations, war type of situations, at your feet, Lord. War in peace in war, that is what we are looking for. Shanti झुजांत. Mogal tu somi mozo Jivitan bitor solo Jivit moje boritolun Pekoni divun judila Jivit moje Pekoni divun judila Sallolia tu ven sodoili
पडलोल्यांक तुवें नुकोल्ली, मोडलोल्यांक तुवें जोडली, म्हजी कोडू साण काडून उडयली, सांडलोल्यांक तुवें सोडयली, पडलोल्यांक तुवें नुकोल्ली, मोडलोल्यांक तुवें जोडली, म्हजी कोडू साण काडून उडयली. मोगाळ तूं सोमी मोसो, जिवितान भितर सोल्लो, जिवीत म्हजें बरी चलून पिकोणी दिवून जीव दिलो, जिवीत म्हजें बरी चलून पिकोणी दिवून जीव दिलो. ओय सोम्या, तुज्या पांयाशी आमी हाडटा सगळे तरेची झुजां मोडां. आमच्या जिवितान चल्ललें खासगी जिविताचें झूज तूं मानून घे. घाल तुजी नदर. Look at my life, Lord. I'm at war. Look at me. तुजे मुखार दवरता हांव दुनिया आमच्या घोराब्यांतलीं झुजां. My family is at war. We are at war with one another in our own families, Lord. We place before you. Lord, we are at war. The environment, the nature today is at war with us, the human beings. It's revolting. सृष्टी दुनिया आमचेर झुजाक पेटल्या, आमचेर प्रतिकार करून उप्रासल्या. झूज चालू आसा. Lord, we are at war. A political war, the war of nations, the war within nation. राजकी झूज दुनिया तुझ्या हातान घालता. आमच्याच देशांत आमी एकामेका लागीं झुजता राजकी पदवेक लागून. Lord, we offer to you our wars, a spiritual war. आमची धर्मीक झुजां, आमची रिच्युअलिस्टीक झुजां तूंच शांती दिताय. तूं मोगाळ जेजू आमचो. घे आमकां तुज्या हातान. तुका नमस्कार आनी महिमा वंदन तुकाच फावो. तूं आमचो सोमी, आमचो देव. तूं आमचो राय. मोगाळ तूं सोमी मोजो, जिवितान भितर सोल्लो, जिवीत म्हजें बरी चलून पिकोणी दिवून जीव दिलो, जिवीत म्हजें बरी चलून पिकोणी दिवून जीव दिलो. जिवीत दितोली जोर तुजी म्हजे भितर वावयली. जिणेक नवी दिशा दिवून जिवंक जिवाक शांती दिली. जिवीत दितोली जोर तुजी म्हजे भितर वावयली. जिणेक
एक नवी दिशा देऊन जीवाक मोच्या शांती दिली मोगाळ तूं सोमी मोजो जिवितान भितर सोलो जिवीत मोजें बरी चलून एकोणी देवून जीव दिलो जिवीत मोजें बरी चलून एकोणी देवून जीव दिलो पळे जेजूक लुक ॲट हिम अँड बी रेडियंट ह्या वेळार तुजी नदर ह्या पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूचेर आसूं दी Rest your eyes. Rest your eyes on the sight of Jesus in the most blessed sacrament. He is truly present over here. बरेपणी हो पळे जेजू आजीर आसा तुजेर नदर मारता तुज्या काळजाचेर तुज्या मनाचेर तुज्या जिविताचेर नदर मारता He's looking at you. He's peeping into your heart, into your mind, into your life. There he is, the Prince of Peace. Open up to him. Show him. Talk to him. उलय ताचे लागीं दाखय ताचें जिवीत ताका व्हर जेजूक तुज्या घराब्यांत टेक हिम टू योर फॅमिली लेट हिम सी द सिट्युएशन ऑफ योर फॅमिली वन्स अगेन Lord, here is my family. ही पळे सुमिया म्हजी फामील Family. One of the main pillars of God's plan, one of the main foundations of God's love for us. But the evil one is out there waging war against God to break this pillar called family. During these modern times, we have seen how families are divided, disconnected. Children disobeying their parents. Parents placed in old age homes. Infighting between family members over land and property.
disagreements between children and their parent. Even though the parents express concern, worry, children disobey them, coming home late, wasting parents' money. So that we win God's war against the evil one. Lord, help our families to stay together. Help us to understand each other's problems. As you said, help us to remain closer to you through prayer, because a family that prays together stays together. Jesus apoita, Jesus apoita, maka tuka shanti kurchak, Jesus apoita. आमची सृष्टी स्वर्गीच्या बापाचें एक व्हड दायज, आमचें गोंय झाडां माडांनी हरयाळीन भरलेलें गोंय आमकां देवाचें एक देणें, एक व्हड देणें. ही आमची गिरेस्तकाय. Our wildlife, our flora and fauna, the species living in Goa and their habitat is our treasure. ही गोंयकाराची गिरेस्तकाय. एक झूज जातेलें जाल्यार गिरेस्तकायेक लागून, वो राज्याक लागून, जमनीक लागून. पूण आमकां झूज करपाची कसली गरज? आमकां देवान सगळें दिलां. काय बरी झाडां,
जनावरां सोबीत गोंय म्हूण आख्ख्या संवसाराक लोक पाचारतात. सुपुल्लें धरूय आख्ख्या संवसाराक आमचें नांव गाजता. आमकां झुजाची कसली गरज काय? तीन प्रोजेक्ट येवपाचे आसात. ट्रान्समिशन लायन, 4-lane हायवे एंड डबल ट्रॅकिंग. 40,000 माय झाडां कातरपाची आसात. कितलीशी जमीन खणून हे प्रोजेक्ट बांदपाचे आसात. हे गिरेस्कायेचें कितें जातलें? गोंयचें नांव संवसाराक नोकेत्र कशें परजळटालें तें आनीक परजळटलें काय? आमचें गोंय ग्रीन गोवा उरतलें काय? आयज गोंयकारांनी ही सृश्टी सांबाळूंक जाय. तर कितें करचें? कशी ही सृश्टी सांबाळची? आयज आमी झुजूंक जाय. हें झूज जिखोंक जेजू आमकां सांगात दितलो. डेव्हलपमेंट करचें, पूण डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सृश्टीक कांय वायट करचें न्हय. जेजू आमची घोटाय. सगळीं आमी गोंयकार एक जावन जेजू सांगाता ताच्या मार्गान चलून खालतिकायेन शांती हाडूंक जाता. कारण जेजू वाट, सत आनी जिवीत. जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका शांती करच्याक. जेजू आपयता. राजकी झूज, पॉलिटिकल वॉर. आयज आख्खो संवसार एक वेगळ्याच झुजाक सांपडलेलो आसा. वॉर अगेन्स्ट कोरोना व्हायरस. हे झुजाचो फुडो कशे तरेन करचो हें आजून कोणाक समजना. पूण आमची राजकी झुजां सोंपल्यात काय? कोणाक आमी चड म्हत्व दितात? राजकी फुडाऱ्यांक
आपले पोटचेचे पडला काय? हे मारेका दुयेंसा लागून पोरजा तोडमोळटा. हजारांनी लाखांनी लोक दुयेंत पडला. हजारांनी लोक मरत वयता. पूण राजकी फुडारी कोणाक सांबाळटात काय? आपल्याक वो आपले पोरजेक पोरजा बोवाड मारता राजकी फुडाऱ्याच्या नांवान. तांकां बोटां दाखयतात, तांकां वायट उतरांनी पाचारतात, तांकां घोडे गाडयो मारतात. हेच झूज तें, हेच तरेन आमी झुजूंक जाय. कसलो बदल म्हूण जातलो, कोणाक फायदो जातलो, कोणाक बऱ्या पडटलें. हे फुडारी आमी विचून काडलेले. आमचो मोलादीक वोट मारून आमच्या बऱ्याक आमची सेवा करूंक, आमकां रिप्रेझेंट करूंक, एक तरेचो विश्वास तांचेर आमी दवरलेलो. पूण तो विश्वास आयज आसा काय? अजूनय तेच परी आमी तांचे विश्वास करूंक शकतात काय? थोड्यांनी घडी त्या मनशाक पळोवन आपले मत दिल्ले. थोड्यांनी घडे ती पार्टी सामकी म्हूण आपले मत दिल्ले. पूण आयज कितें जालां? दुडवाच्या पावरान मंत्री हाल्लाय. ए पार्टीसान ते पार्टी उडक्यो मारूंक लागल्या. उगोडे तांकां विकते घेतल्यात. कित्याक लागून कांयच खबर ना. आनी हे तरेन ते समजतात आमचो विश्वास तांचेर सदांच उरतलो म्हूण. हें झूज जावन आसा पोरजेचे आनी राजकी फुडाऱ्यां मदें. हें झूज जावन आसा एक देशाचे आनी दुसऱ्या देशाचे मदें. पूण हें कशें झगडोवपाचें? आर्मां आनी तोरसादी घेवन? ना, भगत जेजू शिकयता शांतायेन झुजाचेर जैत व्हरूंक. दर एक झूज शांतायेन आमी जगणोंक जाय. एक समजिकाय आमचे भितर आसूंक जाय. अ म्युच्युअल अंडरस्टँडींग. दोनूय सायडींच्यान समजिकाय.
कसलें झूज म्हत्वाचें, राजकी झूज वो जिविताचें झूज, वो ह्या संवसारान टिकपाचें झूज. शांतायेन हें झूज फुडें व्हरूंक जेजू तुजो आदार आमी मागता. दुसऱ्यांक बोटां दाखोवप बरें न्हू, दुसऱ्यांक बोटां दाखोवन न्हू, पूण आपणाक पयलीं बोटां दाखोवन हांवें कशे तरेन शांती हाडूंक झुजूंक फावो, हांव कशे तरेन शांती हाडटलो जेजू तुज्या सांगाता हें हांवें नियाळ करूंक फावो. आनी हेच तरेन आमी दर एक झूज जावं दे राजकीय वो पोरचेच्या बरेपणाक वो पोरचेचे भलायकेचें झूज, वो हें मारेकार दुयेंस कोरोना व्हायरस आमचेर येयला ताची आड झूज. कितें जावं तें जेजू तुज्या सांगाता आमी हे झुजाचेर शांतायेन जोयत वतले म्हूण आमी प्रार्थून मागता. आनी तुजेरूच आमचो विश्वास देंवतात, तुजेरूच तुकाच आमी पातयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका शांती करच्याक जेजू आपयता. धर्मीक झूज आनी ओत्मीक दुमाडो. संवसाराच्या इतिहासाचेर आमी नदर मारली जाल्यार चडशीं झुजां आमकां धर्माक लागून जातात ती मेळटात. धर्माक लागून एकामेका सोबें आमी आमचे संबंद आसात ते बिगडोवन वेतात. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपल्या धर्मा खातीर झुजूंक तयार आसा. एक मनीस दुसऱ्या मनशाचो जीव काडूंक तयार आसा. जण एकलो आपलो धर्म खरो अशें मानून ह्या संवसारांत चलता. दर एकलो आपूण चलयता ती पद्दत सारकी आसा, आपूण चिंता तें आपल्याक स्वताचें म्हणून समजून होच धर्म सगल्याक परगटूंक जण एकलो आपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सोदता. पूण जेजू आमकां आज उगडास करता. हांवें तुमकां बापाचो मोग दाखोवड केला. बापा सोशी म्हजे वरवीं तुमी वेचे म्हणून हांवें वाट तुमकां तयार केल्या. आय एम द वे टू द फादर. नो वन कॅन गो टू हिम एक्सेप्ट थ्रू मी. जेजू आमकां ही वाट तयार करून दाखोवड करता. पूण आमी खरेंच क्रिस्तांवां म्हणटा तेन्ना आमचेच मदें आमी जायते भेद आसलेले पळयता. वी कन्सिडर आवरसेल्व्स एज क्रिस्टियन्स, एज कॅथलिक्स, एज बिलिवर्स. आमचेच मदें कितलेच पंगड, आमचेच मदें कितलेच वाद विवाद, आमचेच मदें कितल्योच रिती, आमचेच मदें एकवट ना. आमकां घोडे तोच एक गुरू आमचो जेजू. खरेंच काय आमी ताची शिकवण आमच्या जिवितांत आपणावंक सोदता. खरेंच काय सगल्या भक्तीपणान, सगल्या आमच्या काळजान आनी मनान, एकवटाच्या मागण्यान आमचे उत्मीक जिवीत ताचे शिकवणे प्रमाणे आमी चलता जाल्यार आमकां एक विचार. What do I want to say
that what I preach, what I believe is right according to my views and thoughts, and that's exactly what I hold as the truth that others should follow. No, not at all. Jesus has given us the teachings. Jesus आमकां वाट दाखयल्या. गुडेक जायते पावटी हांव खरो बिलीवर कसो म्हज्या दुसऱ्या धर्माच्याच म्हज्याच धर्मांत आसलेल्या दुसऱ्या भावा भयणांक गुडेक हांव उडून हाडूंक सोदता आनी म्हणटा पळय हे कर, ही पद्दत कर, हे भाशेन चल, हे भाशेन मागणें कर, हे भाशेन तुका बरेंपण मेळटलें. God has shown us the way through His word. आपल्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक देवान आमकां शिकयलां. इतलेंच न्हय, आमी क्रिस्तांवां कशी आमी आमचे जिवीत आनी पद्दत्यो दिसपटी कश्यो आमी चालच्यो त्यो आमकां देव दाखोड करता. आज आमी ही झुजां जावं आमी भेदभाव करता तेन्ना जेजूची शिकवण आमी विसरता. परतून आमकां आपल्या सोरची येवंक आनी आपल्या उद्देशी बापाची भुरगीं म्हूण संवसारांत आमी उदाहरण जावंक तो जेजू आमकां उलो करता. To follow His teachings in order that we may be witnesses of God the Father, in order that we may prove to be His disciples, Jesus calls us today. खरेंच तुका आनी म्हाका एक आव्हान, तुका आनी म्हाका एक उलो, आमकां सगल्यांक तोच जेजू उलो करता. बुडीक आमचे मदें विचार जायते कित्याक जायत आमी दिसपटी ही पद्दत सारकी ओ ह्यो वाटो सारक्यो ओ थंय गेल्यार आमकां बरेंपण मेळटा, हांगा आमी हे देवोत्सव केल्यार आमकां घोडेक दिसता बरें. जायते फावटी हाका लागून दुसऱ्यांक आमी घोडेक धुमाडो दिवंक पावता, दुसऱ्यांक आमी किकोंत करता, दुसऱ्यांक आमचे नदरेंत आमी सोकलां उडयता, दुसऱ्यांच्यो आमी खबरो करून भोगतीन जियेतल्या मनशांक आमी घोडयेक देवा सोशियली पयस आमीच कारण जावंक पावता. आज जेजू आमकां म्हणटा एकवटाची कुणां तुमी जावची. तुमचे मदें घोडयेक विचार जायते आसत, पूण म्हजी शिकवण तुमी मानून घेवंक गरज. हांवें शिकयल्या ती वाट तुमी धरात, हांवें शिकयलां तें तुमी बरे तरेन नियाडात. दुसऱ्यांक धुमाडो दिवचे बदलेक दुसऱ्यांक समजून घेयात. फुडें जण एकल्याक आमकां देव आमच्या विचारा प्रमाणेच, आमचे वागणुकी प्रमाणे, आमच्या जिविता प्रमाणे घोडयेक आमकां देव आसा तसो मानून घेता. God accepts us as we profess Him, as we believe in Him. But finally, He has taught us, and that's the word of God that guides us, that enlightens us, that leads us. आज परतून एकदा जेजू तुजे सामकाराक आमी आसा तेन्ना, तुजे मुखार आमी बसल्या तेन्ना तोच उलो तूं आमचे सवें जण एकल्याक आमकां करता. तुमचे भेद, तुमचे दुसरे विचार तुमी कुशीन दवरात. म्हजी शिकवण खरी तुमचे मनांत तुमी पाळात. हांवें शिकयला ती शिकवण समजून घेयात. भेदभाव करी नाकात. धर्माक लागून दुसऱ्या तुमच्या भावा भयणाक तुमी किकोत करी नाकात. आमच्याच देशांत धर्माक लागून आमी एकामेका सवें कितलीं झुजां जातात ती पळयतात. आमचे मदें कोण क्रिस्तांव, कोण कोंकणो, कोण मुसलमान अशें आमी उलयता. आमचे मदें असलो विचार नासलो. आज हो विचार आमकां आसा. आज हेच पेस्त पिडीक लागून घोडयेक आमी एकामेका सवें एकवटान रावूंक आमकां घोडी देव ही पेस्त पिडा एक शिक्षा न्हय, पूण एक उदाहरण कशें आमी एकामेकाच्या संबंदांत उदीक लागीं येवंक आमकां उलो मारता. आमकां एक आव्हान कशें ही पेस्त पिडा, एक चॅलेंज कशी देव आमकां दिता. God wants us
to live first as human beings, as his creatures. तेच देवाक आमी आर्गां दितना जेजू तुका आमी दिन वाचताव, कित्याक तुवें हो बापाचो मोग आमकां दिलो, ताची वाट आमकां तुवें दाखयली आनी ताचे सोशी पावूंक तुजे वरवीं आमकां तुवें शिकयली. आमकां सायबा दिसपोटी हीच कुरपा दी. तुजे शिकोवणी पोरमोणे हे सगळे वेगळोचार आमी पयस दवरूंक, दुसऱ्यांक दुमाडो दिवचे बदलेक सगल्यांक आमी मानून घेवंक, दुसऱ्यांचे वायट चिंतले बदलेक दुसऱ्यांक आमचे विचार घालचे न्हू बदलेक तांचे विचार आमी ओळखून घेवंक, सगल्यांक सांगाताक घेवन एका दिसाक तुजें राज ह्या संवसारांत विस्तारूंक आमचे फामिली मदें, आमचे सगळे सृश्टींत आमी हो बरेपण हाडूंक, आमचे आमदार आसात तांणी बरे तरेन वावरूंक आनी आमच्या धर्मान वरवीं आमी एक तुजी भुरगीं कशी ह्या संवसारांत जिवंक आमकां सगल्यांक कृपा दी. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका शांती करच्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका शांती करच्या. जेजू आपयता, दुकां आमची पुसता, दिरार आमकां भरता, दुकां आमची पुसता, दिरार आमकां भरता. खंयच्याय वेळार उलो केल्यार जेजू सदांच लागीं आसता. खंयच्याय वेळार उलो केल्यार जेजू सदांच लागीं आसता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका शांती करच्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका शांती करच्या. जेजू आपयता. शांत जा. बी पीसफुल. सगळी तुजी उचांबळाय जेजूच्या हातान आसूं दी. सगळी तुजी झुजां जेजूच्या हातांत आसूं दी. Let all your battles and wars be in the hands of the Lord. You be peaceful. Look at him. He wants to speak. तो उलोवंक सोदता. शांती हाडूंक न्हय पूण तोरवार हाडूंक हांव आयला.
काळीज मौन उक्तें करून शुभ वर्तमानान जेजूक ह्या वेळार आयकुया. शांती हाडूंक न्हय, तलवार हाडूंक हांव आयला. Do not think I have come to bring peace. I have come to bring sword. पूण हे तलवारीचो हेतू शांती हाडूंक. संवसार दिता तसली शांती न्हय. ही शांती झुजामध्ये आमच्यान अणभवूं येता. The peace that Jesus brings can be experienced even in the most difficult times. And the difficult times have come. We experience them. वेगवेगळे तरेन आमी ते अणभवीत आसा. आमच्या घराब्यान, आमच्या सृश्टीन, आमच्या राजकीय मळार, आमच्या धर्मीक मळार आनी आमच्या खासगी जिवितान. पीस इन वॉर विथ जीसस मास्टर. झुजांत शांती जेजू सांगता. आयज हें मागणें करून फाल्यां कांयच बदलचें ना. आयज हें मागणें करून एका रातीन आमचो घोराबो बदलचो ना. घोराब्याचे आमची वागणूक बदलची ना. नो. Overnight we are not going to change. My family is not going to change overnight. हे मागणें करून आमची सृश्टीचेर आयिल्लो सगलो वायट प्रभाव बदलचो ना. It might linger on. The nature, the environment might have to take more nonsense from us human beings. A constant war. Yet, be peaceful. आमचे राजकीय जिवीत आनी आमचे धर्मीक जिवीत आमी बदल हाडूंक सोदता जाल्यारूय एके रातीन घडये जावचें ना. झूज चालू आसा. तुका शांती जाय? तुजी झुजाची हातयारां जेजू लागीं दी. तो घेता तुजी झुजाची हातयारां. आर्मां गुडयो जावं वा तुजी गिरेस्तकाय ती जावं, तुवें एकठांय केलेलो पोटलो जावं वा तुजीं उतरां, तुजे आर्ग्युमेंट्स जे तुवें तयार केल्यात, your ammunition to fight, all different types of weapons that you have collected to fight in the war. Give them in the hands of Jesus. Give it all to Him. The war will go on, the battle goes on, but you can be peaceful by giving your instruments, by giving your weapons into His hands. You walk peacefully. जे भाशेन त्या चित्रान दिसती पडटा. झूज करपी सोल्दाद तो घडी एक तरसाद कसो, एक वायटाचें प्रतीक, भिरांत, पण ताच्या हातांतली
ती हातयारां जेजू लागीं. आमचे भोंवतणी वेगवेगळे तरेचे झूज चालू आसतना आमी आनीक एक पावटी आमकांच जेजूच्या हातान घालुया. बिलीव, ट्रस्ट इन हिम, लूक एट हिम, पुट ऑल युअर वेपन्स इन हीज हँड, सरेंडर टू हिम. ह्या वेळार तुकाच जेजूच्या हातान घाल, शांती जोडटलोय. तुजी सगळी उत्सांबळाय ह्या वेळार जेजूच्या हातान घाल. तुजी दुखां ताच्या हातान घाल. ह्या वेळार जेजू तुका हात लायता. फील हीज टच, अ पीसफुल टच. फील हीज वेपन्स. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी तुमकां समाधान मेळटलें. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender आर्गां तुका जेसू, दिनवास तुका, महिमा तुका. हालेलुया, 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 Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. आर्गां तुका जेसू, आर्गां तुका दिनवास जेसू, तुका जेसू, दिनवास तुका महिमा जेसू, तुका जेसू, महिमा तुका आर्गां जेसू, तुका जेसू, आर्गां तुका दिनवास जेसू, तुका जेसू, दिनवास तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 Hosanna, Hosanna. Hallelujah. आर्गां तुका जेसू, आर्गां तुका जेसू. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus.
भितर म्हाका शांती दी. Hosanna. Let me Hallelujah. peaceful more also. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. 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 I surrender, Jesus. तुझ्या हातान घालता म्हजी सगळी चीज तुझ्या हातान घालता हे सगळें सूज हांव सोंसता तें सगळें सुजाक हांव फुडो करता तें तुझ्या हातान घालता तूं शांती लाय शांतीन हे सुजाची ज्योत तुझा आदार म्हाका दी जेजू हालेलुया हालेलुया Hosanna. Thank you, Jesus. 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 I surrender, Jesus. Thank you, Jesus. Just hatana bhagachi. Thank you, Jesus. Arnat ka sunu. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. शांततायेन केल्ली आमची मागणी दुनिया मानून घे. आमचे हात उक्ते करून तुजो आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जाता. दुनिया खेरीत भाशेन सगळी आमची भाव भयणांची बरी नात. कोरोना व्हायरस हे पिडे खाल जी कश्टवतात तांचेर तुजो पेकोणेचो दोळो दवर. रिकवरी आमकां फावो कर. आमच्या ह्या माणकुल्या गोंयचेर दुनिया तुजो आशीर्वाद घाल. दुनिया आमच्यो केसीस वाडत आसात तूं जाणाय दुनिया तांचेर नदर घाल. दुनिया तुका दिनवासता हांव कित्याक आमची रिकवरी रेट बरी आसा. आमची सोपून गेल्यांत ती भाव भयणां दुनिया तुज्या हातान आमी घालता. संवसारभर सगळीं जीं बरी नात तांकां तुज्या हातान घालता हांव जेजू. $1,30,000 and more दुनिया ह्या व्हायरसा बराबर जिवंक आमकां शिकय. आमच्या भारत देशान दुनिया सुमार 9 लाख जायत आयल्यो केसीस तुज्या हातान घालता हांव दुनिया. सुमार 3.5% मरून गेल्यात तांकां तुज्या गोपान घे. जेजू आमकां रिकवरी रेट वाडय. 63% आमच्या भारत देशान रिकवरी रेट आसा ती आनिकूय वाडय. आमच्या गोंयचेर दुनिया तुजो आशीर्वाद घाल. सुमार 2,500 लोक आमचो बरो ना ही पिडा लागल्या जी सोपून गेल्या तांकां तुज्या गोपान घे. तांच्या घोराब्यांक तुजी कृपा दी. खेरीत भाशेन दुनिया आयज आमी मागता डॉक्टर एडविन गोम्स जाणें जायत्या जाणांक तुजो पेकोवणेचो हात दिला. जायत्या जाणांक रिकवर करून घरा धाडल्यान ताचेर दुनिया खेरीत भाशेन आनी सगळे दोतोर आनी नर्सी ज्यो आसात सगळे हेल्थ वर्कर्स आसात तांकां दुनिया बरी कर. जीं हे तुजे परजेची सेवा करता आसतना आपणाकूच ही पिडा घेवन कश्टवतात
तुजो आशिर्वाद दुनिया आमकां दी. हेर सगळी आमची मागणी भोव करून आमच्या झुजांची आमकां शांती मागपाची, आमचे दुखी, आमचे कोस्ट, आमचे हर्ट्स, आमचे वुंड्स सगळे तुज्या हातान घालून तुजो आशिर्वाद दुनिया आमी घेता. आमकां तुजो आशिर्वाद दी. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. गोठाय म्हाका दी, झुजा बेता हांव. दुस्मान म्हजे भिरांकूळ म्हाका भिरांत ना. तुजी गोठाय झुजाक बेता हांव. दुस्मान म्हजे भिरांकूळ म्हाका भिरांत ना. तुज्या हातान म्हजो हात जेजू Jesus,